नमस्कार. आम्ही सध्या दर्यादेगेर विठ्ठलदास वाडा जो दर्या आसा, बीच आसा ते सायटीन आसात आणि ह्या सायटीर जर आपण पळयले जाल्यार व्हडा प्रमाणात लाकडी पलंगाचो मारो घातलेलो आसा, अतिक्रमण जाल्ले आसा. पर्यटन खाते ज्या प्रायवेट जागेमध्ये सॅग व्यावसायिक म्हणा किंवा रिसॉर्ट आसा तांकां कितल्या तरेचे परवाने दिता हाचो एक प्रश्न आता निर्माण जाल्लो आसा. 5 किंवा 5 जोडयो घालपाक लाकडी पलंग दिता असो काही अधिकाऱ्यांचो दावो आसा. पूण हांगर पळयल्यार जर खाजगी जागेमध्ये जे आपले रिसॉर्ट आसा तांच्यांनी शेकड्यांनी 100 पेक्षा चड लाकडी पलंग आणि टेबलाय घातलेली दिसून येतात. पर्यटन म्हटल्यार वेगवेगळे गोष्टी घडत असतात. हांगर ध्वनी प्रदूषण सुरू आसा, आवाज मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. ताचेर कोण कारवाई करिना. कारवाई करतले कोणाचेर होय प्रश्न आसा. एकटो वाजयता म्हणून दुसरो वाजयता. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण समिती आसा ती काम करता, पूण जी मुखेल समिती आसा त्या मुखेल समिती कडेन केन्ना बैठकय जायना. ताचो अध्यक्ष आपलो चेअरमॅन आसता उत्तर गोव्याचो जो जिल्हाधिकारी तांचे वाटेन मिटिंगां घेवपाची गरज आसा, पूण ते खंय मिटींग घेयना. आयज आमी पळयता हांगार बिचार व्हडा प्रमाणात लाकडी पलंगाचो मारो आमकां दिसून येता. वेगवेगळे धंदे करतात, पूण कोणाक हाचो त्रास जाता हाचे लोकय उलयनात. कित्याक लोकांक जो कोण आवाज करता तांकांय भविश्यांत त्रास करपाचे वाटाघाटी सुरू असतात. विठ्ठलदास वाडा दर्यादेगेर पळयल्यार लाकडी पलंग त्याच भाशेन टेबलाय व्हडा प्रमाणात आमकां दिसून येतात. आणि जुन्या वर्साक निरोप दिवपा खातीर नव्या वर्साचे स्वागत येवकार करपा खातीर व्हडा संख्येन हांगर पर्यटक आसात. ज्या पद्दतीन ह्या दर्यादेगेर लाकडी पलंगाचो अतिक्रमण सुरू आसा त्याच भशेन दुचाकी वाहनांय दर्यादेगेर रेवेन पार्क केल्ले आमकां दिसून येता. मुखेल रस्तो आसा थंयसरय व्हडा प्रमाणात जी वाहनां आसा ती वाहनां पार्क करून कोंडी करतात. ट्राफीक पोलीस आपले काम करतात, पूण नो पार्किंग झोन आसा ताचेर खंयच ॲक्शन घेतलेली दिसना. हाचे विशयी अनेक कागाळी आसा. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हाचेर एक नियोजन करचें आणि पर्यटन हंगाम बऱ्या रितीन समाप्त करपा खातीर सरकारान आणि थळाव्या लोकांनी यत्न करचे. पर्यटन हंगाम म्हटल्या नंतर मार्च एप्रील पर्यंत चलता, तो बरे भाशेन चलतो. ह्या खातीर जे नियम आसा ते नियम प्रत्येक वेवसायिकांनी पाळपाची गरज आसा अशी ह्या माध्यमातून आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर.